म्हजें नांव पुजिता पुंडीत पळयता. राती पावणे 2 केली. तुम्ही हांगा रावताले घरान काल आसले राती तू? राती ना राती थंय गेले शेजाऱ्यागे गेले न्हिदपाक. हां हां. मागीर तुका झाड पडलें तें केन्ना कळ्ळें तुका? ती शेजारी तीन म्हाका कितें तरी गप्प जालें उठ म्हणून लागलें तेन्ना उठली आमी. तू रावना हांगासर भितर? भितर रावताले आम्याक लागून हांव तेंगे भंयान अशें झाड पडटलें आनी भंयान तेंगेर गेले. हां आतां झाड पडपाच्या परिस्थितीन आसलें पयलीं. त्या भयान तू थंय दुसरे कडेन रावपाक लागलो वयताले न्हिदपाक. आनी काल ते दिसतूच पडलें. रायट राती आनी म्हाका सांग तूं एकटेच आहा घरान? घरान तेच आनी कोण पयलीं पासून तुमकां हें कितें तूं खबर आहा कितें नुकसान कितें कितें जालां सांगूंक शकता भितर कितें कितें? घरान सद्या झाड पडून कितें? घरान तो रूप केला. रूम दो दुसरो गेला आमचे पाके गेला. हय गाडयेची ती गेल्या ती गाडी गेली. हां गाडी कोणाची ती? मॉन्सून सुरू जाला आणि म्हाका दिसता काल आमच्या गांवांत पिळगांवान हांगासर जे झाड आसलें म्हाका दिसता खूब पयलींचे जुने झाड ते वाऱ्यान कोसळ्ळे आनी ते घराचेर पडले. एक टायम बरो पूण ती घरान नासलेली काल, ती आपल्या शेजाऱ्यागेर रावपाक गेल्ली आनी तुमी पळोवंक शकता घराची कितें परिस्थिती जाल्या ती. तेजे पूर्ण रूफ जे आसा पळय ते गेल्लेलें आसा. लोकल पंच आनी मामलेदाराच्या ऑफिसांच्यान सकाळीं तलाटी येयल्लो ताणें पंचनामाय केला. सो आमी सरकारा कडेन विनंती करता की तिका बेगीच्या बेगीन बेनिफीट जो कितें आहा पळय तो तिका एक्सटेंड करचो आनी तिचें जें नुकसान जालां तें नुकसानची भरपाई तिका करून दिवची. ती एकुलती एक आसा आनी तिका आदार सरकारान आयज दिवपाची खरीच गरज आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंट जी आसा पळय टीम आनी जो कितें बजेट आसता पळय तो आयज खरी गरज आसा की गरजूवंत कोणाक आसा जेका फरक पडला हे असलें नुकसान जावन तांकां ते बेनिफीट वचूंक जाय. म्हणून म्हाजी सरकाराक एक विनंती आसा की तिका बेगीच्या बेगीन जें कितें प्रोविजन्स आसा सरकाराचे ते प्रोविजन यूज करून तिका बेनिफीट बेगीच्या बेगीन मेळचो. आनी रिक्वेस्ट करता की आयडेंटिफाय करा तलाट्याक धाडून की अश्यो ज्यो झाडां आसात जे रिस्की आसा ते प्री मॉन्सून जो कितें प्लॅनिंग करपाक जाय पळय तेन्ना खरें प्लॅन आवट करून त्यो सगळ्यो झाडां ट्रीम करपाच्यो नाल्यार कट तरी करपाच्यो. आयज सुदैवान काय हांगा जिवीत हानी जावं ना म्हणजे देवाचे उपकार जर जाल्ले जाल्यार कितें परिस्थिती आसपाची. सो आनी असले कितले डिजास्टर जावपा खातीर सरकार वाट पळयतली आमच्या बिचोले मया ह्या एरियेन. कारण तुमी पळयतात गेल्या एका वर्सा भितर कितले डिजास्टर एक्टिविटी जाल्या. ह्यो तरी झाडां तरी पडून कोणाचो जीव वयचो न्ही आनी कोणाचें नुकसान जावचें न्ही. म्हणून अजुनूय टायम आसा. ज्यो झाडां सामक्यो जुने आसात ओल्ड आसात ते फॉर्मेलिटी करून रिक्वायर्ड प्रोसिजर फॉलो करून ते ट्रीम करच्यो आनी कट तरी करच्यो.